आरोंद्या तेरेखोल न्हंयचेर जेटी बांदूंक दिवचो ना, जेटी बांदपी जेटीच्या वाठारांतलो रस्तो आडावंक शकना, आपूण कोर्टांत वतलो म्हणून नारायण राणे आतां उलोवंक लागला। महाराष्ट्राचे बंदराचो मंत्री आसतना आरोंदा जेटीचो प्रकल्प हाडपी राणेच। आरोंद्या बोवाळ जाल्या उपरांत राणे बुधवारा थंयच्या लोकांक वचून मेळ्ळो। सध्या जेटीचें काम बंद दवरलां। आरोंदेच्या लोकांनी मंगळारा जेटीर घुसून काम बंद उडयल्लें। जेटीक विरोध करपी 22 जाणांक पुलिसांनी भितर उडयल्यात। सिंधुदुर्गातलो आदलो आमदार आणि मंत्री नारायण राणेची आरोंदेच्या जेटीचेर आतां भाशा बदल्ल्या। नारायण राणे महाराष्ट्राचे बंदराचो मंत्री आशिल्लो तेन्ना तेरेखोल न्हंयचेर आरोंदे जेटीचें काम चालू जाल्लें। आतां तोच नारायण राणे ही जेटी नाका म्हणटा। भूमिका स्पश्ट करची म्हूण राणेन थंयच्या आमदाराक आव्हान दिलें। राणे असे तशाने मी जे काम कार्य महाराष्ट्रात केलं, नावलौकिक तू जवळपास नाही येऊ शकत। आपल्याचे दोन्ही आमदार हे मी जर असतो ना पालकमंत्री, पहिला तिथे जागीर आतमध्ये इथे येऊन कलेक्टरला बोलून रस्ता मोकळा आणि ताबडतोब सांगा इथे जेटी होणार नाही। आरोग्याच्या लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही, त्यांची रोजीरोटी बंद करणारी जर जेटी होत असेल आणि जेटीमुळे जर रोजीरोटी बंद करणार असतील तर अशी जेटी आम्हाला नको। हा बंद करणं हा कायदेशीर गुन्हा आहे। शासकीय कार्यालय पलीकडे आहे आणि कार्यालयात जायला पण रस्ता नाही, फिशरमॅनला मच्छीमारांना जायला पलीकडे रस्ता नाही आणि हा रस्ता बंद केला ही कायदेशीर गोष्ट आहे। आम्ही या संबंधी कोर्टात जाऊ। आरोंदेच्या लोकांनी मंगळारा धुडगूस घालून जेटीचें काम बंद उडयल्लें। ते उपरांत पुलिसांनी जेटीक विरोध करपी 22 जाणांक भितर उडयल्ले। जेटी बांदतल्यांकूय पुलिसांनी अटक केल्ली, तांकां सध्या जामिनार सोडल्यात। जेटी आड आशिल्ल्यांक मात अजून जामीन मेळिल्लो ना। जेटीचें काम सध्या बंद आसा। वातावरण तापत म्हूण जेटीचे वाठारांत पुलीस बंदोबस्त दवरला। गोंयच्या लोकांकूय ही जेटी लागता, मात मांद्रेचो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकार सध्या ताचेर कांयच आवाज काडिना। जेटी बांदल्यार बार्जीच्या येरादारीक लागून गोंयचे केरी तेरेखोल पालये वाठारांतल्या लोकांचेर परिणाम जातलो। ह्या वाठारांत हुंवार येतलो म्हूण थंयचे शेतकार आनी नुस्तेकार भिल्यात। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। आतां पळोवया गोंयांतल्यो बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। रायच्या रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थापन समितीन गोवा कॅन आनी राय पंचायतीक घेवन रस्तो सुरक्षेचेर हालींच जागृताय कार्यावळ केली। स्कुलांतल्या भुरग्यांच्या सुरक्षेचो मुद्दो घेवन ही मोहीम जाली। म्हाका दिसता ही पयलीच एक सुरवात आनी अशें जे पंचायतन कमिटीन जे लिडरशीप घेवन दाखयलां, म्हाका दिसता सालसेट ब्लॉकान बाकीचे पंचायतन ही फुडाकार घेवपाक जाय आनी ऑल गोवा लेवलाचेर म्हाका दिसता तेंच्यांनी एक बरी देख दाखयल्या। 10वें शेकोटी संमेलन 10 आनी 11 जानेवारीक धारगळे शांतादुर्गा देवळाच्या वाठारांत जातले। 10 जानेवारी शनिवार आहे आणि संध्याकाळी 4:45 वाजता साहित्य दिंडीने या उपक्रमाची सुरुवात होणार आहे। उद्घाटक आहेत उपक्रमाचे गोवा विधानसभेचे सभापती आणि त्या भागाचे आमदार श्री राजेंद्र आर्लेकर। लोकविश्वास प्रतिष्ठानान मूकबधिरां खातीर सायन लँग्वेजीचो खासा कोर्स गोंयांत सुरू केला। कोर्स 6 म्हयने चलतलो। ए लेवल सायन लँग्वेज कोर्स म्हणतात हो 6 म्हयन्यांचो कोर्स, पार्ट टायम कोर्स हो जवळजवळ 3 तास म्हणटा तो सांजचो आसतलो। जर कोणाक तरी इंट्रस्ट आसत, केवळ आपल्या भुरगोच असो आतां आपूण खंय तरी शिकयतात अशें म्हणून सुद्दां न घेता एक सायन लँग्वेज जर एक एडिशनल कोर्स एडिशनल ज्ञान म्हणून जर कोणी जर घेत जाल्यार ताका तो उपलब्ध जावंक शकता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेवया एक विराम।